सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. ह्या मिसाचें बलिदान भेटयलां. सोबून गेले आमचे भयणी फिलोमेना वर्जिनिया डिक्रूज हेच्या आत्म्याक, तशेंच सोबून गेले आमचे भयणी मारिया फेलिसिदाद विन्सेंट हिच्या आत्म्याक म्हयन्याचो उगडास करता. हांकां पुनर्जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमी मागुया. तशें मागुया देवाक दिनवासतात जेकब डिसोजा आनी ताचो कुटुंब आनी आयझॅक वेगस आपल्याचो जल्माचो दीस समरवता तांचे पासत आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सवे आसूं. मुगाळ भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमकां आयज उगडापें कोत्ता की संवसाराचो शेवट आसा आनी ह्या संवसाराच्या शेवटाक देव आमच्या सांगाताक आसतलो. ताचे बरोबर आमी जेवतलीं जाल्यार ताच्या उतरा प्रमाणे आमी जिवंक जाय. हें की देव आयज आमकां आपल्याच्या उतरांतल्यान उगडापें कोत्ता. हे कृपेन आमी वाडूंक आदार मागता आसतना आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया आनी आमच्या पातकांचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. बोगसणें मागून म्हणया, हांव पातकी सर पदिदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मना चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, तूं अगणीत मोवाळ्याचो बाप. तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी ताणें आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकलुतीन सोर आमची पातकां बोगोस आनी जे आमी मागूंक फुडें सरोना तें तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं ता खरो देव तुजे सवी जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक.
जोएल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पर अशें सांगता, राष्ट्रा जागी जायात, जोसेफाताच्या फालक्याची वाट दवरात. कित्याक भोंवतणच्या सर्व राष्ट्रांची नीट करूंक थंय हांव बसतलों. शेताक कोयती लायात, ते पिकला. दाकांची कोलंबी बोरल्या, वचात आनी मळात. दोणां बरोवन ओडटात, तांचें खोटेपण एकदम वाडलां. निर्णयाच्या फालक्यांत उरपंजीच्यो उरपंजी, कित्याक निर्णयाच्या फालक्यांत सर्वेस्पराचो दीस लागीं पावला. सुर्या आनी चोंद्री काळे जातात, नोखेत्रांचो पोरजोळ देंवता. सर्वेस्पर सियोनांत धांवन गोरोस घालता. जेरुजाल्यांत तान आपलो ताळो आयकोसो करता. स्वर्ग आनी प्रिथूम कामतात, पूण सर्वेस्पर आपले पोरजेक आसरो जातलो. इस्रायलाच्या पुता दुवांक कोट जातलो. तेन्ना हांव सियोनांत म्हज्या पवित्र दोंगरार बिराट करून रावतां. तो तुमचो सर्वेस्पर देव म्हूण तुमकां कळोन येतोलें. जेरुजालेम पवित्र जातोलें आनी पोरकी मनशां थंयच्यान आनीक केन्नाच वेचिनात. तो दीस येतलो तेन्ना पर्वतांचेर नवो सोरो पारोसतलो आनी दोंगरांचेर दूद व्हांवतलें आनी जुडाच्या सगळ्या नदींनी उदक व्हांवत धांवतलें. बाबुलांच्या फालक्याक उदक दिवंक सर्वेस्पराच्या घरांतली एक जोर फुट्टली. जुडाच्या पुता दुवांक पिडापीट दिल्ल्यान आनी तांचे निरपराधी रोगत तांच्या देसांत वारोयल्यान इजिप्त ओसाद पडलोलो जातलो आनी इदोम एक पाड ओरोणें. पूण जुडेयांत सदां सर्वदा लोक रावतलो आनी जेरुजालेम सदांकाल तोखतलें. तांच्या रोगताचो हांव सूट घेतलो आनी कोणाक कास्त लायल्या शिवाय सोडचो ना. आनी सर्वेस्पर सियोनांत आपले तिकान करतलो. देवाचे उतोर्ये आमचो जबाब. बऱ्या मनशानो, सर्वेस्परा सोवे संतोष बरीत जायात. सगळीं म्हणुया, बऱ्या मनशानो, सर्वेस्परा सोवे संतोष बरीत जायात. सर्वेस्पर राजवट चलयता, प्रितूम मुरगोटू. दीप आनी जुवे आसात ते सगळे आनंद बरीत जावं. तांचे भोंवतणी कुपां आनी काळोख, प्रमाणीकपण आनी नीत ताचे सोदरेचे खांबे. जबाब. बऱ्या मनशानो, सर्वेस्परा सोवे संतोष बरीत जायात. सगळ्या संवसाराच्या दोनया मुखार पर्वत मेन्ना वरी करतात. अंतराल ताचे प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगळ्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची मोहिमा. जबाब. बऱ्या मनशानो, सर्वेस्परा सोवे संतोष बरीत जायात. प्रमाणीक मनशांक एक उजवाड उदेता. बऱ्या काळजाच्या मनशांक संतोष उगवता. बऱ्या मनशानो, सर्वेस्परा सोवे संतोष बरीत जायात. ताच्या पवित्र नांवाची स्तुती करात. जबाब. बऱ्या मनशानो, सर्वेस्परा सोवे संतोष बरीत जायात. उद्गार.
Respora, Suso Respora, Suso Respora, Suso Respora, Suso Respora, Suso Respora, देवाचे उतर आयकतात आनी पाळटात ती सगळी सुबागी. Suso Respora, Suso Respora, Suso Respora, Suso Respora, Suso Respora, Suso Respora, सर्वेस्व तुमचे सवे आसो. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू लोकांचे उरपोंचे लागीं उलयता थंयच आसतना लोकांच्या जोम्यांतल्या कोण एके बायलेन व्हडल्या ताळ्यान ताका म्हणलें, तुका सांबाळला तो कुस्वो आनी तुका दूद दिलां तें व्हड्डें बागी. पूण ताणें म्हणलें, देवाचें उतर आयकता आनी सांबाळटात तीं अदीक बागी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. प्रितीच्यानो, आज देवाचें उतर आमच्या दोळ्या मुखार जायतीं कल्पना दवरता. पयली सुवातेर आमकां म्हणटा, आमी भावनास घेवन जेल्यार फावना. Our emotions are not enough. जेजू उलयता तेन्ना थंयसर जोम्यांतली एकली बायल उठ्ठा आनी जेजूक म्हणटा, तुका सांबाळलो तो कुस्वो आनी तुका दूद दिला तें व्हड्डें बागी. घोडे जेजून तांच्या दोळ्या मुखार जायतीं ओचोऱ्यां केल्लीं, मिलाग्री केल्ल्यो, कोणाक तरी बरो केल्लो आसतलो. घोडे हे वस्तोरेन जेजूक आयकल्लें आसतलें आनी जें कितें तो कोत्ता आनी जें कितें सांगता ताचो असलो तांकां कोण मेळूंक नासलेलो. देखून हे वस्तोरेन आपल्याच्या मनान बाळगिलें आसतलें. फळ तरी इतलें रुचीक आनी गोड जाल्यार रूख कितलो व्हड आसतलो, कितलो बरो आसतलो अशें चिंतून तिणें उदगारलें. तेन्ना जेजून तिका पोटिपाळ केलो. देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळटात तीं अदीक बागी अशें म्हणून तिका दाखोवन दिलें की आमकां दिसता वो आमची जी भावना आसा, इमोशन्स आसात, हीं घेवनूच जेल्यार फावना. पूण अदीक करून देवाचें उतर आमच्या जिवितान सांबाळूंक जाय. जायते जाणां अशें म्हणटात की अशें उलोवन जेजून आपल्याचे आवयक अपमान केलो. पूण अशें न्हय. But Jesus confirms and Jesus praises his mother. आपल्याचे आवयक जें कितें केलां तो वळखून घेता आनी सोबी माजार आपल्याचे आवयक तो वाखाणटा. जे घडयेंत हांव तिका देवाचें उतर पावलें तो मरो पर्यंत तिणें हें देवाचें उतर आपल्याच्या जिवितान सांबाळलें. लोकांचे शुभ वर्तमानान आमकां सांगता कोण बरी गाब्रियल दूत जेन्ना तिची सगळी मांडावळ जाल्ली तेन्ना तिचे मुखार येता आनी देवाचें उतर तिका पावयता. तें आपल्याच्या जिवितान ती आपणायता आनी मरो पर्यंत हें देवाचें उतर आपल्याच्या जिवितान बेस बरी सांबाळटा. एक अक्षर आनी एक तिकली पासून ह्या उतरांतली देवाच्या उतरांतली पळोवंक दिना. आपल्याच्या जिवितान ती सांबाळटा. देखून आमी अशें करूंक जेजू उस्कायता
जायते फावटी आमच्यो समोरुमण्यो जातात, पवित्र सभेन समोरुमण्यो जातात, जायत्यो मागण्याच्यो रित्यो जातात, जायत्यो मिटिंग्यो जातात आनी एका वेळार आमकां दिसता सगळें बरें जालें आनी त्या वेळार सगळे खुशालकायेन आमी आनीक करचें अशें दिसता, असली भावना उत्पन्न जाता. वी फील सो एक्सायटेड आनीक करया. पूण थंयसर हें करया म्हणटा थंयसर देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आसता, हो देवाच्या उतराचो फळ आमच्या जिवितांत आसता, हो देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी हें जी आमचे भितर ही भावना उत्पन्न जातात ती देवाच्या उतरा प्रमाणे उत्पन्न जाल्यात आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे उत्पन्न जाल्यात जाल्यार ती देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जी मांडण्यो करता, चिंतनां करता, जे प्लॅन्स करता ते फुडें वेतोलीं काय हें की चिंतूंक जेजू आमकां उस्कायता. हाचे पयलें वाचप आमकां उगडास करता की आमचो निर्णयाचो दीस आसा, जजमेंट डे, आनी देव कोत्तलो. आनी शेवटी ह्या जोयल प्रवादाच्या पुस्तकांत निमणी वोळ म्हणटा आनी सर्वेस्पोर शिवनात आपलें तिकाण कोत्तलो. म्हणजे जी कोण बरीं मनशां आसात तांच्या सांगाताक हांव म्हजें तिकाण कोत्तलो, तांच्या सांगाताक हांव रावतलों. आनी आमी बरीं मनशां जातलीं जाल्यार देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आमी सांबाळूंक जाय आनी ताच्या प्रमाणे आमी चलूंक जाय. तेन्ना की देव आमच्या सांगाताक सदांकाळ आसतलो. आमचो निर्णय दिता तेन्ना आमचे फासीचो दीस येता तेन्ना आमी ताचे बरोबर आसतले, सियोनांत आसतल्यो आनी सियोनांत देव आपल्याचें तिकाण करतलो. म्हणटच आमचें जिवीत देवाचे कृपेन वाडून देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जिवंक आमची भावना येता ताचे प्रमाणेच न्हय पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे अदीक आमी आमची पावलां मारूंक आमकां सगल्यांक आदार मागुया अशें जावं. पेटोवणे वेळार गायन गावया काल्वाराचो योद्न C20 पेज नंबर 36. C20 पेज नंबर 36. Mogar Bapa, Doyal Nodwe, Ibetoni, Manuntuge, Ibetoni, Manuntuge. म्हज्या बाबणीदो म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवेदारा द्या बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फरमायलां तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सडवणेची पवित्र रीत समरुमूंक आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकां अदीक अदीक पवित्र कर. ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमची सगळे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. मोशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, सोर काळी सोदताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासणेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार
हे तुजेच आमकां आनीक देणी. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चोडना. तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून सुर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. बापा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन खोस मारून ससूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणी कोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Baba tazo good porgotuya. Gesù melo, Gesù ci monzala, Gesù nove dono. Gesù melo, Gesù ci monzala, Gesù nove बाबा जेच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उडो आनी इसवणूची कास कास समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन पावता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विसालोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनः जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचुलीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी जमलेल्यांची दया काकलूत कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय बागेवन झुजे तिच्या पतीच्या संगाती बागेवन दोन रुता आनी सूर आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर.
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरबंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमकां सगल्यांक आदार मागून जेजून शिकवलेलें मागणें म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या चे नांव पवित्र चे राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकवल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तांणी पडूं दिवं नाका पूण वायटांनी आमकां निवार. देवा आमकां सगल्यांक वायटांनी पातकांनी ताळल्यांनी निवार. दया करून ह्या जिवितांत गोठाय सवस्काय भलायकी पेकोवणी आमकां दी सर्वींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमकां बाबाटान बोरवाशान अंतरेकतां तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांनी सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. जेजून आमच्या सुमयान आपल्याच्या सांग शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांतीतान म्हणटा तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपटान सांबाळ जो जेदनाराच व्हड चलयता ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची श्री संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची श्री संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची श्री संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. हो तो जिवो जेजू आमचो सर्वंडार आमच्या जिवितान देवाचे आसणे कोत्ता आनी ताच्या उतरा प्रमाणे आमी जिवंक हो जेजू जाता आमकां आदार आनी बळ. सगळ्या विस्वासान ह्या सोम्या घेता ती सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितरचे म्हाका फावना जे कास्तरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या खालसान घेता आसतना गायन गावया. म्हाका फावो न्हय सोम्या D26 पेज नंबर 61.
Chitay tuka Ulu Bogore kudo Maka Fawosheko Sorki Tuje Shiwaso उभी राहूया. प्रार्थूया. सोर पदवीदा देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसखायेन भरूं आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत गोड आनी फळादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजूक घेवंक आनी जेजू सारकी आमी जावंक पावूं असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सौम्य आसूं. सोर पदवीदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार शेवटाक गायन गावया नवो संवसार V12 पेज नंबर 258. Novo sonhar muito nove, gloria mucarawe deikle, deva berat muchamote, bapa chengor burya soe, deva berat muchamote, bapa chengor burya soe. Tôi surami ta chỉ borza am so tiêu thoát em bao kete ta trên lao tiêu quan trên mô đề ở trên đâu về Jerusalem ta trên lao tiêu quan trên mô đề ở trên đâu về Jerusalem.